आमी आयकलां की देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ताचे खुशे प्रमाणे बरें पळय तें सगळें तो कोत्ता. आनी आमी जाणो कशे भशेन आमी पातखान जिवंक लागलीं की ना मागीर सगळेंच आमचें वायट जाता. एक दीस एकली आवय भुरग्यांक बरें एक तिझान कोत्ताली आनी कोत्ता आसतना एक मूस आयलो आनी तातूंत पडलो. रोकडोच तिणेन दवलो घेवन तितलोय कुडको काडून भायर उडयलो. नाजाल्यार तें सगळेंच इबाड जातलें आसलें. हे भाशेन आमी आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल कसली जावं ती बरी वायट कितेंय जावं रोखडेंच आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. आतां हें कितले पाटी तुमी आयकलां, पूण कोण हे भाशेन पाळटा आनी कशें म्हणून करपाचें? जेजू जेजू म्हणून ही चिंतना, ही भावना, ही चाल कितें आमचें सगळें उत्पन्न जाता ती रोखडीच ताची सवय धरूंक जाय. कित्याक लागून आमी नोको हें देंवचार आसून आयलां ओ आपलेपणांसान तें उपजवलां ओ देवाच्या पवित्र आत्म्यान तें धाडलां. रोखडेंच आमी ताचे ताब्यांत केलें की ना मागीर आमकां तातूंतली सुटका मेळटा. देव सवयेन दवरला म्हणटच देव मागीर कितें जायना म्हणना, तो सगळें थाऱ्यार हाडटा. आनी हे भाशेन आमच्यान फुडलीं पावलां ताचे सवयेन धरूंक जाता. जेजून आमकां सांगलां भियो नाकात, कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें त्या वखदार पवित्र आत्मा तुमकां दितलो. पूण आमी ताचेर आमचें चित मन लावन जिवंक जाय. आनी हाका म्हणटा आमी मागणें. मागणें म्हणजे हो संबंद देवा बरोबरचो. आहाजाचो संबंद देवा बरोबर नासलेलो म्हणून ताणें कांयच मागोंक ना. पूण इजायास प्रवादान ताका सांगलें एक खुणा आसतली, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी इमानुएल म्हणजे देव आमचे मदें हाका ताचें नांव जातलें. देव आमचे मदें सदांच आसा तेन्ना त्या काळार घडलें. पूण बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं जाणां जेजू बरोबर जियेता. पूण आमी पळयात हे भाशेन जियेता खरी? आमी आमचेच उस्तुंगी आसा, देवाक विसरता. हाका लागून ही चिंतना भावना आमची आसा तितली जेजू सवय दोत्ता तितली आमी ताचे सारकी जावंक लागतलें. हे भाशेन सायबीण मायन आपलें जिवीत चाललें. ताका लागून जेन्ना दूत तिचेशी आयलो ती मातशी घाबरली, हे उतर ताचें कितें काय म्हणून. पूण ती दुबावंक ना. देवा लागीं कितें जाता ती जाणासली आनी देवान तिका आज बोडव्या सवे अदीक स्पश्टीकरण केलें. पवित्र आत्मा तुजेर येतलो, परमेश्वराची शक्ती हें सगळें घडोवन हाडटली आनी हो भुरगो हें सगळें पळय ताचें बाकीत केलेलें आसा तितलें ताचें सगळें पाळून येतलें आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना अशे भाशेन तिका कळीत केलें. म्हणून भावनो कितले पाटी आमी देवाचें उतर आयकता पूण आमी शिंतीत दवरना ताचेर, ना म्हणून ताचेर मनन करना. आसा म्हणून आयकोंक जाय म्हणून आयकता, रोखडेंच तें मागीर वेता. जेजूनी आमकां एक वपार सांगलेलें आसा न्हय, तो बी उडयता आनी ही जोत्ती पडटा एका रस्त्या वयर ओ एका खडकाळ जमनीत ओ कांटेरींनी ओ बरी जमनीत. आनी हे भाशेन आमी आसा. आमी हिचर वयल्या वयर जियेता ओ आमचे मदें ती खोलाय देवान दिल्ली आसा ती आमचें सगळें आसा तातूंत आमी जियेता. हे भाशेन जिवंक आयज आमी देवा कडेन मागया. खूब जाणां तुमी हे भाशेन जियेतात पूण सगळीं जाणां आमी हे भाशेन जिवंक ह्या मिसांत आमी करपा मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया.
दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळे येता ताका हाजीर जावया आनी आमचे भितर आसा तितली चिंतना भावना चाल आठवणी कितें आहा तितलें ताची चडशी भायर काडून ताच्या नांवान दवरया. आनी हे भाशेन तर आमी जागृतायेन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारीत आनी हे भाशेन आमचें मागणें जायत जाल्यार आमी सदांच देवाची येवजणे प्रमाणे तो करूंक सोदता ताका आमी सहकार करून त्या प्रमाणे आमचे सगळे आमची उतरां कन्यो चाल घडोवन येतल्यो. आनी हे परी आमी देवाची येवजणे प्रमाणे जियेतले जेजू सवे आनी बापाक आमी महिमा हाडटले आनी सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणून जेजून सांगलां तें आमचें सगळें घडोवन येतलें आनी आमकां शांती समाधान गोठाय हें सगळें फावो जातलें. हें घडोवन येवच्याक आतां आमी आमचें जिवीत सगळेंच हे बेटवणी वरवीं देवाक समोर पळोवया. आमेन.